हो पणजेचो आदिलशाह पॅलस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात। गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सध्या सारकीच अवतिकाय जाल्या। वचात थंय ती गळटा। हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात। ह्या वास्तूत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता। त्या भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आणि हांगासरूच सरकाराचे म्युझियमूय आसा। पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आणि वयल्यान तातून हो सगळो कारभार। ह्या विषयी कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात ताणें सांगले ते अशे। एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे ते ऑफिस थंय ना, ते कला अकादमीचे आमचे ऑफिस जे आसा ते आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्ले आसा। दुसरी गोष्ट कला अकादमीचे वेस्टर्न म्युझिक जे आसा ते आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले। ती बिल्डिंग जी आसा ती डिव्हिजन 1 PWD पळयतात आणि ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा। त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जे कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना। वी आर ओनली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझिक, वेस्टर्न म्युझिक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली। ऑलरेडी कॅन्टीनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात, पण डेफिनेटली फक्त एडमिन ऑफिस जे आसा ते आमगेले फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आणि इट विल टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतले इन्स्टॉल करता। आमी आसात सध्या आदिलशाह पॅलस जे आसा ते आणि हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात। जाल्यार आदिलशाह पॅलसाची ही जी बिल्डिंग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आणि हेरिटेज बिल्डिंग आमी म्हणपाक शकता। ही जी बिल्डिंग आसा ती आणि ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता। ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आणि आता जर ह्या आदिलशाह पॅलसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा। खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा। खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा। तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या आणि हांगासर महत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युझियम आसा त्या म्युझियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा। गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर।